बुधवार 30 एप्रिल 2025. भाग्यवन पियुस पांचवो. मुखेल वड. संवसारांत उजवाड आयलो, नियाळाक आदार. देव म्हणल्यार मोग. मोगान आपल्या पुता जेजूक पातकांच्या काळोखांत भरलोल्या संवसारांत उजवाड दिवंक पाठयलो. आयज आमी भाग्यवंत पियुस पांचवो श्रेश्ठ गोंवली तांचो उगडास करता. त्या काळार पाप साहेबाचे शिकोवणेचेर विरोध आसले आनी क्रिस्तांव दुमाळो आनी पिडापीड सोंसताले. भाग्यवंत पियुस जायतो थकोस घेवन हें सगळें निटायर घालूंक वावुरलो. कातोलीक धर्म पोरगोटूंक ताणें जायते उपाय सोदून काडले आनी ते विस्तारूंक आनी शिंपडावंक तो वावुरलो. धर्मदुतांक म्हायाज्ञीक आनी सादुकी निडुकायेन भरून धर्मदुतांक बंदकोणींत घातले. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान बंदकोणीची दारां उगडून तांकां देव मंदिरांत वचून जेजूची उजवाडाची खबर पोरगोटूंक सांगलें. जेजू निकोदेमाक आपल्या विशीं सांगून तारण मेळूंक विस्वास दवरूंक लायता. जेजू जावन आसलो संवसाराचो उजवाड, पूण मनशान काळोखाचो ओदीक मोग केलो, कित्याक तांची चाल वांकडी आसली देखून. जेजूच्या उजवाडान भरून कुरपेचें जिवीत जिवंक भोव गरजेचें. आमच्याय जिवितांत असले जायते कोश्ट आनी त्रास उप्रासतात तेन्ना आमी भरवंसो सोडून जिवंक न्हय, पूण परतून नव्यान उठूंक आनी नवो भरवंसो आनी उत्तेजन घेवन जेजूक दुसऱ्यांक पोरगोटूंक आनी ताचे जिवंतपणाचेर गवाय जावंक वावरूंक ओदीक गरजेचें. म्हजो थारा जेजूच्या पावलांनी चलून जेजूचो उजवाड घेवंक आनी परजळूंक हांव वावुरतलें.